मेन म्हणटा ते आमी जेन्नासून 99 जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन केल्या आणि रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत आमी मेन मुद्दो म्हणजे प्रायवेट व्हेहिकल आज बायणा धाकटे बाजारान साफी मजीद मांगूर म्हणजे प्रभात हॉटेला ऑपोजीट असे ज्या जाग्याचे ज्या स्पॉटाचेर हे आज प्रायवेट मोटरसायकल व्हेहिकल आज ती भाडी मारतात आणि हे भाडी मारतात काही गव्हर्मेंट सर्वंट आहात की गव्हर्मेंट सर्वंट काही आपल्या फायद्या खातीर जेणे करून कामाक वयतात जावं ते आपले सायन मारून जावं कितें करून एक मिस्टेकाचे कितें तरी आपणाक सुट्टले जावं आनी कितें तरी पेट्रोलाचे सुट्टले अशा पद्दतीन हे लोक आयज आमकां सतोवपाक लागल्या तर जेन्ना आमचे 35 गाडी आहले अशेंच आमी कंप्लेनी करून आयज आमचो पयलींचो आमचो डायरेक्टर आहलो दिलीप नागवेकर हांणी सुद्दां आमकां त्या जाग्याचे आल्लेकर पापोन्स आनी हे जे इन्स्पेक्टर आहले हेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्लो आनी तेजेर काही गाडयो प्रायवेट मोटरसायकली कमी जाल्ले तेच प्रायवेट मोटरसायकली हे परमीट घेवन आयज ह्या स्टँडाचेर येयल्लेले आसात आयज परत दुसरे जाल्लेले आसात म्हटल्यार जेणे करून इतले आसात की जावं गोवा शिपयार्डान काम करूं जावं सावकारा कडेन करूं जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान करूं जावं एमपीडीन करूं आयज हे लोक आज सांजेच्या टायमार इतले आमचे प्रॉब्लेम करता की जेणे करून तुमी कंप्लेंट करात कितें करात आमकां लागना तुमचो टायम जालो म्हणटात 8 जाल्या उपरांत आमकां तर आमच्या कायद्यान परमिटन हे दिल्लेलें आसा की तुमकां टायम जालो आसा म्हणून आमी पब्लीक कॅरियर केन्नाय कोणाक एमर्जन्सी आमी त्या टायमाचेर पावोंक शकतात आनी काही आमची थोडी गाडी दादागिरी करतात म्हणटा तुमी प्रायवेट भाड्याकार भाडेकार दादागिरी म्हणजे जेणे करून ती दादागिरीच जाली ती की येवन डायरेक्ट फुड्यान लायतात बरे भशेन तांकां सांगल्यार ते आयकनात आनी ते भाडी कमी रेटान व्हरतात त्या लागून आमी सुद्दां आयज फॅमिली आसात पण बँकेचे गाडयो आसात ताच्या प्लस आयज आमकां इतले आमकां प्रॉब्लेम जाता की भाड्याक घर सांबाळपाक सुद्दां ह्या तरेन आमी जे त्रास काडून सकाळ पासून सांज मेरेन आमी वतान रावतात पावसान रावतात आणि आयज हे जर प्रायवेट व्हेहिकल जर जास्तीत जास्त करून जर सरकारान हेचेर दबाव घालून जर बंद केले आसत मुरगांवानूच न्हू आख्ख्या गोंयान सुद्दां हे मोटरसायकली बंद जावपाक जाय आनी बंद जाल्यारूच हो आमचो पायलट वेवसाय चडांत चड चलतलो.